The second part, Joel, and on that part I will take the final comments also of what Amit Shah mentioned की मायनॉरिटी वोटर बीजेपीक मत घालचो ना हे आमी देशातल्या कांय जाग्यांचेर तुगेले कशी फट हे दाखोवन दिला ही तांची भुमिका कालची and he's giving basically example of northeast. Do you think this complete collapse of Congress is leading eventually to that there's fundamentally only one option, and if you are to come out and vote, there is a very limited scope to look elsewhere? Absolutely, Pramod. What you have said is right on the target. See, we don't have a credible opposition. आता तुका तर if you don't want a BJP, what is the next option? The opposition space is divided, fragmented into so many bits and pieces that the voter is confused. If you don't want the BJP, you don't have a option, credible option to saying that okay, fine, eka Mariani, he will provide better governance. जावंक शकत ना. Secondly, the BJP is outperformed in a sense they have a full lot of things to their credit that okay, fine, हे आम्ही तुम्ही हे केलं म्हणता दाखयता पळय काल yesterday also Pramod Sawant has read a whole list of report card on day one. So against that, even a negative person will say, "Arey, yes, याने कितीतरी करून दाखवला." गजाली असा जो that they could not do, like for example, double tracking or some other. Kishor said it very nicely. He said that even if there is discontent, there is nobody who can capitalize on that. Yes. Right now, you don't have a space there. So, Pandang was a confidence asa ki, and there is एक गजाल हातूंतल्यान अनेक दिसता, which is very interesting, is that there is an attempt to outreach. की अशी न्ही की आमकां मायनॉरिटी मतांची गरज ना अशी भुमिका काल दिसली ना. रादर मायनॉरिटी आमचे खातीर वोट करतल्यो आनी त्या खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार करया असो एक सूर तातूंत भितर दिसलो. सो आमकां मायनॉरिटी मतांची गरजच ना बी अशी भुमिका तांची अमित शाह हांची नाशिल्ली. सो डू यू थिंक दॅट इज अ व्हेरी फेअर सिग्नल? प्रमोद, म्हाका दिसता न्ही की आमी जर सारकी स्टडी केली, म्हाका दिसता की रिजन वायज ह्या BJPची पॉलिसी चेंज जायत वता. म्हणजे ज्या राज्यान कितें करपाक जाय पळय बीफ बंद, थंय ते बीफ बंदाचो बोवाळ घालतले. ज्या जाग्याचेर श्रीराम म्हणपाक जाय थंय ते श्रीरामाचो बोवाळ घालतले. आतां गोंय सारक्या जाग्याचेर ते केन्नाच बीफ हो विशय केन्ना येना, हे सगळ्यो गजाली येना. ते टायम पडल्यार श्रीराम सेनेचो चीफ आसा पळय ताचेर बॅन घातला 14च्यान 2014च्यान आयज पर्यंत ताका बॅन केला गोंयान येवपाक. ताका भायर गेला, ताका गोंयान ते घेयना. पूण हांगा बीफ बॅन आनी असले विशय काडना. ते जाणा की हांगासरलो कल्चर, हांगासरले लोक वेगळे म्हणून. सो ते रिजन वायज त्यांचे पॉलिटिक्स चलता पळय. म्हाका दिसता तसोच पॉलिटिक्स गोंयान चल्ला. आनी म्हाका त्या स्ट्रॅटजीचो भाग तुका काल दिसलो किशोर? नाही, ऍब्सोल्युटली प्रमोद. एकाच न्हू, हेच तर त्यांची खासियत बीजेपीची की प्रत्येक गजालीचेर पॉलिटिकल स्मार्टनेस. येस, ऍब्सोल्युटली. आणि तो स्मार्टनेस अजून काँग्रेस 2G चेरूच आहा. आमी 5G चेर पावले प्रमोद. पपय हो काँग्रेसीचो मोबायल आणि हो बीजेपीचो मोबायल. ही परिस्थिती जो मेरेन ते आता 5G सोडून ती 4G मेरेन तरी येवंक जाय. तुझे पत्रकार म्हणून हांव तोखणाय करता, तू अजून काँग्रेसीक सोडली ना, तू अजून बॅलन्स्ड आसा. आय नेवर थॉट की किशोर आपले फोन दाखवून इतले बरे तरेन गोंयचे अख्खे राजकारण समप करतलो. पण तरीक एक पत्रकार म्हणून तो काँग्रेसीक बरोबर दवरता. आणि तो तेही मान्य करता की बीजेपी तुगेली स्मार्टफोन जाल्या. डेमोक्रेसीन रुलिंगा बरोबर ऑपोजिशनूय जाय. पण ताची सायज तशी जाल्या आणि स्पीड अशी जाल्या. हाजी एक तुका दुख्ख आसा. इतल्याचेर थांबता.